पुलीस खात्यानूच गुन्हेगारी प्रवृत्ती दिसान दीस पातळत चल्ल्या काय असो प्रश्न हंजून पुलीस स्टेशनांतल्या कॉन्स्टेबलाक अटक केले उपरांत मुखार आयला। अपघातात मरण आयिल्ल्या एका तरणाट्याच्या आंगावेल्यो भांगरा वस्ती चोरिल्ल्याचो ताचेर आरोप केल्लो। आता ह्या आरोपात कितेंय तरी खरें आशिल्ल्याचें समजताच पुलिसांनी निमाणे त्या कॉन्स्टेबलाक अटक केली। हे प्रकरण नेमके कितें हे विशीं जाणून घेवया। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। हणजुणा स्वयं अपघातात मरण आयिल्लो केपेचो 27 वर्सां पिरायेचो जस्टर रॉड्रिगीसच्या आंगावेल्यो 7 ते 8 लाखांच्यो भांगरा वस्ती चोरिल्ल्याचो आरोपा खाला हणजूण पुलिसांनी पुलीस रॉबर्ट जीप चालक कॉन्स्टेबल साईश पार्सेकर हाका अटक केल्या। जस्टर हाचो भाव जोवी रॉड्रिगीसाचे कागाळीच्या आदारार पुलिसांनी 7 फेब्रुवारीक हो गुन्यांव नोंद केल्लो, जाल्यार 20 फेब्रुवारीक सांजे वेळार उसरा पुलिसांनी दुबाविताक अटक केल्ली। मात आयज दनपारां न्यायालयान ताका जामिनाचेर मुक्तय केलो। 25 जानेवारी 2024 दिसा सकाळच्या सुमार 2:15 हणजूणचे रॉकी गॅरेजी लागसार हो अपघात जाल्लो। हडफडच्यान हणजुणा वटेन वतनाच जस्टराचे गाडये वेल्यान नियंत्रण गेलें आनी तांणी माडाक धपको दिलो। ह्या अपघातात जस्टर गंभीर जखमी जालो। उपरांत ताका गंभीर स्थितीत म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलात व्हेलो। थंय उपचारा वेळार जस्टराक मरण आयलें। अपघात जाले उपरांत जोवी हांणी जस्टराच्या मोबायलात व्हिडिओ कॉल केलो। हो कॉल रॉबर्ट जीप चालक दुबावी साईश पार्सेकर हांणी उखल्लो। उपरांत पंचनामा वेळार पुलिसांनी जस्टराच्या आंगावेल्यो सगल्यो वस्तू ताच्या कुटुंबाचे सुवाधीन केल्यो। मात दिल्ल्या सामानात जस्टराच्या आंगावेली भांगराची ब्रासलेट, कडो आनी एक मुदी नाशिल्ली। ताका लागून त्यो चोरिल्ल्याचो दुबाव जोवी हांणी पुलीस रॉबर्ट जीप चालक कॉन्स्टेबल साईश पार्सेकराचेर उक्तायल्लो। उपरांत आपल्या भावावेल्या आंगावेल्यो भांगराच्यो वस्ती कॉन्स्टेबल साईश पार्सेकरानूच चोरिल्ल्याचो दावो करून तांणी हणजूण पुलिशेंत कागाळूय केल्ली। हेच कागाळीच्या आदारार पुलिसांनी 20 फेब्रुवारीक सांजे वेळार उसरां दुबाविताक अटक केल्ली। 21 फेब्रुवारीक दनपारां न्यायालयान ताका जामिनाचेर सोडलो। सध्या हे विशीं हणजूण पुलीस फुडलो तपास करतात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarboy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।